लब्धता सुकून गेल्यो शेळयो आमी सर जावन आसा तुझ्या आदाराचे सौम्या पातीन आसा भक्तीन तुझे लागीं सौम्या आमी आयल्या सर्वेस्पोरा देवा तुझो आदार मागता खालत्या खालसाल मंदिरात तुझ्या येता सौम्या निर्मळ बलिदान भेटयता पातकामचे सौम्या मी रडता ओढा मोनान तुका लब्धता बापाचे पुत्राचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्रात्म्याचे एकवाल तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. मुगाल भाऊ भयणीनो खालत्या काळजान हे बलिदान भेटोंक जेजून समका एकवटायला यालथरी भोवारी आणि आज आमी दिनवासता त्याच बऱ्या आपुण्याक देवान आमकां दिल्ल्याक कित्याक हे सांगता एकवरिस्ती जेवणां ताणें आमकां वांटो घेवंक आमकां ताणें आपयलां तर संतोशान बरीच काळजान आनी दिनवासी काळजान हे बलिदान भेटोवंक आमकां सामेची करुया आनी आज नव्यान चवथो दीस कार्मेल मायज नव्यान आमी करता आसतना तिका मान दिता आसतना आयचो विशय जावन आसा सांगाता जेवचे जेवण आमकां एकवटायता आनी हो एकवट आमचें तें आसा जंय म्हण म्हरी माय आशेता कित्याक ह्या एकवटा द्वारी मात आमी हेरांक साक्ष दिता तर आमचे कुटाम एकवटीत कुटाम जावच्याक म्हरी माय लागीं आमी मागुया तीच दुनिया देवा लागीं विनंती करून आमकां जाय जाल्यार कृपा दिवं दी आनी आयच्या दिसा आमी प्रत्येक जाण नव्या काजारी जोड्यां खातीर मागता नवी काजारी जोडी तुमी जाणान आयचो दीस तितले सुलाबाय ना कित्याक पंतावान मस्त आसा तांणी केल्ले एकामेका विश्वासान एकामेकाक दिल्ले प्रॉमीस पाळोवंक कश्ट आसात त्या खातीर परत स नव्या जोड्यांक त्याच जेजूच्या पांयां आमी हाडया आनी तांकांय स तरांचे आशिर्वाद तसो जेजू दिवं दी आनी तांणी केल्ली ती बसोवन एकामेका मोरा पसन पाळोवंक तांकां आदार दिवन दिवन मागया. आतां हे मेसेजी बलिदान भेटूनच्या पयले परत आमचें उणेपण वळखून घेवया सर आमचे सुकी मती घडोवन ताचे बक्षणे मागून सांगत आमी म्हणुया हांव पातकी बलिदान दिवपाक आनी तुमकां भाव भयणीनो वायट धोरण आनी बरें सिडून हांवें जाय तितले पदकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो सोड अपराध ह्या पासून मागीर सदांच सोंपा पडी सदांच आनी भक्ता आनी तुमकां भाव भयणीनो विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. आनी सपदी दाव देव आमची काकूट करून आमची पदकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पावोम. आमेन. सोमिया काकूट सोमिया काकूट Krista kakutkar, Krista kakutkar, Somia kakutkar, Somia kakutkar. Pratya सर्वेस्परा भोवत्या बापादल्या खरान कार्मेल दोंगर तुवें प्रवादीच्या मनयनपणान नांव मागलो आनी नव्या खरान तुज्या पुताच्या माये मरीच्या दर्शनान तुवें त्यो पवित्र केलोय. ह्या आवयच्या आदारान जेजूक एकवटून दिसान दीस अदीक पवित्राच्या दोंगरार सोडून वचूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो देव तुजे सवय पळयतात म्हणजे एकपणान जीत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
होसेया प्रावताच्या पुस्तकांतले वाचप. देखून हांव तिका अरण्यान व्हरतलो आनी मोवाळेन तिचे कडेन उलयतलो. ती तरणाटी आसली तेन्ना इजिप्तांतली ती भायर सरली तेन्ना जशी ती म्हाका आयकतली तशी आतां ती म्हाका आयकतली. त्या दिसा उलयता तूं सर्वेस्पोर. तूं म्हाका म्हजो पती म्हणटली. तूं म्हाका म्हजो बाल म्हूण आनी केदींच म्हणची नाय. हांव तुका ससनाक म्हजी पतीन करून घेतलो. प्रामाणीकपणान आनी न्यायनितीन विश्वासी मोगान आनी काकुळटीन हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो. वय विश्वासीपणान हांव तुका म्हजी पतीन करून घेतलो आनी तेन्ना तूं सर्वेस्पराक वळखूंक पावतली. देवाचे उतर हे. देवाचे उपकार. सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार. सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार. दिसान दीस सर्वेस्परा तुका दिनवासता. सदांकाळ तुज्या नांवाची वडवीक घाता. सर्वेस्पोर कितलो थोर आनी वंदिवंत अगणीत ताची वडवीक कोणाच्यान आटापूंक जायत. सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार. हर एक पिळगी मुखल्यान पिळगीक तुजी कृत्यां परगट करतली. वय तुजी अद्भुत कार्यां वर्णितली. तुजी पदवी आनी महिमा पासारतली. तुजी मात कार्यां गाजयतली. सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार. मनीस तुज्या बायांका कृत्या विशयान उलयतले. तुजे उठपणाचो आनी पदवेचो प्रचार करतले. तुज्या अपरिमीत बरेपणाचो उपकार आटयतले. युगायुगांक तुजे नितीवंतपण नावाडतले. सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार. सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार. सोसणिकायेन आनी प्रिती मोगान संपूर्ण. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपले रचनेतय कणवाळायेन भरलेलो. सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार. Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवें जिवीत सुवाते मरिफात उजवाडाक हाडलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. तुमचे सोवे आसो. मते उपमनी जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुन्या. जेजू तांचे लागीं उलोवन आसता सिनेगोगोसिकाधिकारी तांचे सशीन आयलो आनी ताच्या पांयां पडून म्हणालो, सैबा म्हज्या तुवें आतांच प्राण केलो. तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती जीव जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या सिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. तो वेतना 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन कस्तून आशिल्ली एक स्त्री ताच्या फाटल्यान लागीं सरली आनी ताच्या आंग वस्त्राचे पोंव तिणें आपडले. फकत तांचे आंग वस्त्र हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हणून तिणें आपणा इतल्याक चिंतलें. जेजू पाटी घुंवलो आनी तिका पळोवन म्हणालो, धैर्य घे तुवें, तुज्या भवार्थान तुका बरी केली. आनी तेच घडये ती स्त्री बरी जाली. जेजू शेकी अधिकाराच्या घरा येवन पावलो. थंय आशिल्ल्या पिर्लोक वचप्यांक आनी गडबड करून आशिल्ल्या जम्याक पळोवन तो म्हणालो, तुमी सकट भायर वचा, चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. तेवळ ते सकट ताका आसा लागले. लोकां जम्याक भायर करताच जेजू भितर गेलो. चली असो ताणें हात धरलो आनी ती चली उठली. हे संगतीची खबर त्या गांवांत सगळ्यान विस्तारली. देवाचे उतर हे. वागणी तुका क्रिस्ता. शुभ तुने बुक्समची सर. क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या नव्यानाचो विशय जावन आसा सांगाता जेवचे कुटाम समाधानाचे संघ.
तशेंच आयचो दीस आमी प्रत्येक जाण नव्या काजारी जोड्यांक नेमेरला आनी आयचे पयले वसाप ह्या जोड्यांक एक आदर्श कित्याक देव इतलो मोकर जागी इस्रायल पयलींचो होसेया प्रवादीद्वारे ताच्या मोगाचें उक्तावण केलें पूण हाचे विशीं चड सांगूंक जायना कित्याक वेळा स्वभाव आसा तशें म्हजे एक कालती विनंती नव्या काजारी जोड्यांक हे वसाप परत वसा हे वसाप मात न्ही सगळो वसय असो बूक कित्याक जायते फावटी आमच्या तुमच्या जिवितांत जर तर कितेंय सोडून आसा कशें देवान इस्रायल पयलीं जसो मोग केलो तशें तुमी एकामेका भोगसून आदर्सून सुदारसून व्हरल्यार मात्र काजारी जिवीत नंदन जाता ताका ते वसय अपराधीचो बूक जावन आसा एक आदर्श नव्या काजारी जोड्यांक कार्मेलीत वर्देची रुली विशयांत आमी नियाळ करून त्या रुलीन दिल्ले जायते विशय आमी नियाळ करूंक हे पटी चिंतून आसा आनी आमचो प्रत्येक आल्बर्ट 13व्या शेतमानांत ही रूल दिल्लो चड बघेवन जावन आसा कित्याक पवित्रत्मेच्या स्पिरितान बरोवन तांणी ही रूल दिल्या आनी रुलीचे थोडे विशय ह्या दिसांनी आमी नियाळ करत आसा ताणें सगळे आमचे धर्मीक जिवीत कशें खंयच्या व्हॅल्यूचेर बांदून हाडीचें म्हण ताणें सांगलां जावं पुरो मागणें ध्यान काम तशेंच एकामेकाक सांगता जिवची आनी प्रत्येक जण आज जेवाणी उशांनी तो सांगता कित्याक हर एका समुदायाक जेवण एक म्हत्व आसचो कित्याक जेवणांत आमकां जायतें बरेंपण मेळटा तशें जेवण आमकां कुडीक गरज आसा तशें म्हणटना आमी जेवचें कशेंय जेवल्यार जाता म्हळ्यार एक चिंता पास आमच्या थंय आनी त्या खातीर ह्यो संगती आयच्या कुटुंबान आमी पळयता कित्याक हर एकलो जेवता ताच्या बुके खातीर म्हणून ते एक राजांव आसा आनी ताच्या खातीर म्हजे खातीर भूक लागतना म्हाका भूक लागतना हांवें कोणायक राखाजें म्हणना हांव वेता आनी जेवता म्हजें पोट भरता हे चिंता तुजे बुके विशीं चिंता जाल्यार तें सारकें जावं पुरो पूण जर तर तुका एक कुटाम बांदून हाडी जाय तर ह्या कुटुंबांत हें जेवण आमकां कितें करूंक अवकाश दिता या आव्हान दिता म्हणल्यार चिंता आमी तर न्ही हाडल्यार ह्या कुटुंबाच्या सांगात्या जेवणाचो आमकां म्हत्व कळून येता कित्याक म्हळ्यार सांगात्या जेवचें न्ही मात एका धर्मीक समुदायाचे वाडावळे खातीर पूण कुटुंबांत सांगाता येवंक सूख दूख वांटून घेवंक एकामेकाक वांटूंक दिवंक कित्याक आमचें जेवण थोडे फावटी चड आसता थोडे फावटी उणें आसता तशें ओट्टू आयल्यार मात्र आमकां कळटा कोणाक कितें जाय कितलें जाय अशें जायत्या संगतींनी एकामेकाच्या संगतपणान वाडोवंक आमकां कुमक करता मातयेच्या वंजेलांत जिजून सांगलेली एक उतार आसा 18व्या अध्यायांत 20वी वळ जंय दोग वा एक म्हजी नवी सांगता मेळटा थंय हांव आसा तांचें मदगत म्हणून आनी आमी सदां कोट करचे आमी केदाळ मागण्याक सांगाता जमता त्या दाळा पूण येतकेशें उण्यापणाचें म्हण दिसता म्हाका कित्याक जिजूनय काल मागण्या म्हळ्यार मात आमचे संगी आसता आमच्या जिविताच्या हर एका घडयेक म्हणजे आमच्या कुटुंबाक कितें बरें जाता कित्याक आमी जेवच्या पयले सांगाता म्हणल्यार जायत्या कुटुंबांनी एक मागणें आसा जेवच्या पयले आनी जेवल्या उपरांत एक अर्गां मागणें तशें म्हणटना आमी देवाकय आमच्या जेवच्या वेळार सांगाता हाडटा न्ही खाली मागण्या वेळार ताका सांगून तूं भायर बस आतां आमी जेवंक येता आमी परता ना म्हणजे देव आमचे संगी सदांच आसा म्हणल्यार एक निदर्शन तशें म्हणटना आमचे घरचे कुटुंबाची हर एक सांगात आमी करता आसतना देव आमचे संगी आसा म्हणल्यार चिंता आमचे थंय आसा तर जेवणाक आमी म्हत्व दिता पूण आयच्या कुटुंबांत सांगात जेवचें उणें जावन येता कारणां जायतीं आसात कित्याक तुमी आमी स जाणां आमी आज कामाचे मनीस आनी प्रत्येक जाण आमच्या पांगुळारांत आनी की थोडी रिवाज आसा सांगात जेवचे पूण सदां बॉम्बेचे आनी बरा गांवां तुमी गेल्यार तांचो एक एकल्यांचो एक वेळ आसता पूण सांगात जेवणांत कितें बरें जाता म्हणून जेजूच आमकां ताच्या जेवणाद्वारे सांगता जेजूच्या अखेरीचें निमाणें जेवण ताणें सांगता प्रकार हांवें कसोच्या आदी हे पास्काचें जेवण तुमचे सांगता जेवी जाय म्हूण हांव भोव चड आशिल्लो कित्याक खातीर जेजू आशिल्लो हे जेवण ताच्या सिसा संगी सांगात जेवंक वय पास्कांचें जेवण जावन आसा एक म्हत्वाचें जेवण आनी ह्याच जेवणा वेळी जेजून चडयत म्हत्वाचें मिस्तेर उगडापे केले आनी आमी स जाणां निमाणें जेवणांत ताणें कितें केलें म्हूण एक येवकोरीस घडलो
सेवे म्हळ्यार कितें म्हणून ताणें दाखयली आनी नवो उपादेश ताणें दिलो एकामेक कसो मोग करा म्हूण. हे पुरो ताका ताच्या सारकें जिवितांत संगीत आहलें, पूण काल्याक तो राखून रावल्लो. काल जेवच्या वेळार जेवणा वेळार हे सर संगीत सांगा जाय म्हूण. ताका एक कारण खंडीत आसा आनी जेजूचें कारण जावन आसा. जेवंक आमी वेता आसतना आमी सगळे भायर दवरता, आमी जेवणाचेर मात आमची केंद्रीकृत करता. आनी ह्या जेवणाच्या वेळार जेजू उठलो आनी पेंगटा तुवालो बांदून सेवा म्हळ्यार कितें म्हूण तांकां दाखयली. आनी eucharistan घडोवन ते eucharistan आमी कशे जेजूची म्हासणी लागून आमी सेवूंक जाय. आनी तशेंच नवो मंदामेंत मोग असो ताणें दिलो. आनी आसतना हे सगळे आपोस्तलांच्या मोतीन चड रिगले कसले म्हूण हांव पाती येता. आनी ह्याच खातीर आमचें जेवण न्हय खाली भुके खातीर आमी जेवची, पूण ह्या जेवणात वरी आमकां सांगातपण मेळटा, एकामेकाचें बरें फळ आमकां आयकूंक मेळटा वेळ. आनी आमकां धर्मीक समुदायांत हें जेवण चड म्हत्वाचें. कित्याक त्या खातीर पयलींचो वेळ काळ पळया आमी. पयलींच्या काळार जेवणा सकट सांगात येतालें खंडीत, कित्याक एक जेवण नातिल्लें. पूण आज काळा प्रकार बदलला आनी मस्त जाणांचे कंप्लेंट आहा भुरगीं जेविनात म्हणून. काल जेविनात कितें जेविना म्हाका कळयत ना. पूण म्हाकाच्या भाव आनी भयणी आज जेवणा विचार सर सांगूंक वचना, कित्याक आमच्या संदर्भा प्रमाणें आमी जेवता. पूण एक उडादोरचो मंती फेस्त म्हाका हांगासर उडास येता. मंती फेस्तांत एक जेवणाचो संभ्रम आसलो वर्साक एक फावटी सगळ्यांनी सांगाता येवची. आनी ते सांगातपणान कितें संतोश आशिल्लो. पूण आज ते इल्लेले माजून येता, कित्याक हर एकली बिजी म्हणटात. तुमी तुमच्या घरात जेवा म्हणटात. तशें भाव भयणी आवय बापाय पुरो सांगाता म्हणजे तेले उणें जाला. पूण हे मंती फेस्तांत ती आमकां म्हत्वाचें कितें आसलो, आमचो एक पोटरू चड आनी चड घट करता सांगाता मेळ्ळ्यार. पूण आज आमी सांगाता मेळचें काल खंय हॉलांत खंयचें फंक्शन आसा थंय गेले हांव थंय उलयलें ताचें ना अशें सांगात पूण जोडून फोनां आसात हे पर आसा. पूण तांचे की चड एकामेका लागीं बसून उलयतना जेवतना उलयतना तांचो मस्त संतोश भोगता. आनी हो संतोश आमचो आसा जाय तर आमी इल्लें प्रयत्न करचे. हप्त्याक एक पुटी रजेच्या दिसा सांगाता जेवंक प्रयत्न करचे. अशें केल्ल्या द्वारे आमचें कुटुंब चड आनी चड बाळटा आनी तशेंच समाधान संगम जाता म्हणून आमचो पात्रेक आल्बर्टान त्या दाडा सांगिल्लें. आनी तें आमी आतांय करून आसा, कित्याक आमचो चड संतोश आसो जेवच्या वेळार तुमी आमच्या एफेक्ट येवंक जायना तुमकां. पूण तुमी थंय आयल्यार जाल्यार थंयचो मेळचो आवाज आमच्या ब्रदर्सांनी करचो आवाज थंय पळयता आसतना ते जेवणाचे की चड ते उलोवन संतोशान जेवता आसतना ते कितले आंगा लागता म्हणून तुमी थोड्यांचे सायज पळयतना कळटा तुमकां. कित्याक हें जावन आसा चिंता आमचे सांगाता जेवचे एकामेका पळोवचे. तुका कितें उणें जाल्यार हांवें दिलें दिवचें तांचो संतोश आमच्या कुटुंबांत जाता. ते पुरो फ्रीज आसल्यान केदाळ एकलो येता केदाळ एकलो जेवता. बारीच कश्टांचे ते पळोवंक येताना तशें म्हाका मुसवाडे आपयता जेवंक. हांव जेवंक म्हाका वाटता आसतना हांव विचारचें तुमी जेविनान घेवन ना पात आमकां आनीक मुस्त वेळ आसा. म्हाका हांसूंक घेवचें हांव खाली तुमच्या घरा एकलो जेवंक आयला गी म्हाका म्हज्या घरा जेवण ना गी म्हणटा खालें जाता. सांगात जेवंक कोण नाकी नाका आज म्हज्या वेळा प्रकार हांव जेवता. आनी आज हे सांगात जेवच्याकय हे आमी जेवण सोमा टायमार जेवी नाल्यार आमचे कुडीक मस्त आमी लुकसाण करता. हांव कित्याक आज हो एक विशय हांव परत्या तुमकां सांगूं येता. डिसिप्लीन ना जाल्यार तुमच्या जेवणांत तुमी तुमची भलायकी वगडावन घेतात. आनी आज हांव घट्ट सांगता म्हाका 60 वर्सां जाल्यार आनी खंयच्या गुळयेचेर हांव दोन्ना. म्हाका केल्ले पुरो जिरता खंयचेय खावं ना म्हणना पुरा खावं येता. पूण म्हजें लिमिटेशन आसा कित्याक हांव टायम चुकयना. आमच्या जेवणाचो कितलो बिजी आसल्यार जेवणाचो टायम खंयचो टायम तो आमी धरल्यार आमचे बॉडी त्या प्रकार एडजस्ट जाता. पूण आयचे नवे चिंता कशें आसा तरणाटे आमी पळयता जेवंक टायम ना. कित्याक जेवना ना पळता मस्त बिजी खाले बिजी. एका वरात जेवंक जायनातलो तूं 3 वरां जेवता त्या तुका टायम आसा. ताच्या बद्दल ते एका वरां तुका जेवंक जायना गेलें एडजस्ट करून आमकां एडजस्ट करूंक जाता. पूण आमकां करूंक नाका कित्याक आमी तरणाटे म्हणटा. आनी भलायकी ताका आमी आमचे थोडे तरणाटे पात्रांचे पळोवनचे जिवीत कितली पिडा तांकां कितल्यो गुळयो खातात ते. काल्याक म्हळ्यार जेवच्या टायमार कोणाक जेवंक नाका बिजी थोडे इस्कॉलान खंय कामां आसात हांव ना म्हणना. पूण सगळें करून तुजी भलायकी तें वगडायशी जाल्यार जेजू तुका कितें म्हणात. कित्याक आमकां देवान सगळें दिलां. पयलें एका टायमार आमकां खावंक नातलें जेवंक नातलें पूण आतां पूर आसा पूण आमकां वेळ ना. कळ्ळें पारेस पळया. आनी अशें केल्लें काय जाता आमचें पोट तूं खाली दवरता आसतना आज मस्त रावन जे कंप्लेंट एसिडिटी म्हणटा आमी एसिडिटी कशी येवची.
एसिडिटी कसं तुज्या जेवणाचो तूं टायम दवरिनाय कित्याक चड पोट खाली दवरल्या तक्षणा पोटान कांय ना जाल्यार एसिडिटी येतात ते आनी ताका मागीर कितले वखद खावन घेता बरना आनी ही एक एसिडिटी येवची मूळ कारण आमचें तें डिसिप्लीन ना आनी डिसिप्लीन ना जाल्यार आमचें पोट आमी सांगले बरें काम करना जाय ताणें घट्ट जें मुस्त जेवचें मागीर कांय जेविना म्हळ्यार एनर्जी आसता पूण ती एनर्जी सगळ्याक यूज केल्यार जायना आनी एक आसा आज आमकां चड लायक जावचें एक खाण आसा स्पेशली भुरग्यांक वडांक सगळ्यांक च्युइंगम चिंगम सगळ्यांक लायक सगळं खातात मस्त पळयता न्यांग न्यांग करता सगळो दीस पूण म्हाका न्हू अशें व्हडलें एक विपार दिसना कित्याक च्युइंगम खाता आसतना एक उडास जोरीची तुमी कित्याक आमी तोंडां सापता आसतना कालेय आमच्या आंगाचें मिशीन ऑन जाता तोंड कशें ग्रायंडर ऑन जाता की च्युइंगम साबून तशेंच आमच्या पोटांत ती एक खरें म्हणटा ताका एक स्पेशल एसीड उक्ते जाता आनी ते एसीड कले ते तुका आमचें जेवण करगोंक कित्याक तोंड तोंड काम करतना मोती कितें जाता तूं खाताय म्हणून आनी खाताना कितें जाता तुजें पोटाचें इंजीन ऑन जाता तें एसीड प्रोड्यूस जाता जिरवण एक पूण आमची सिंपी मा भितर आसतना भितर कांय वचना आनी आमी चिंता चिंगम आमकां मस्त हेल्प जाता म्हणून पूण आमच्या जिवाक मारेकार जाता तें त्या खातीर इल्लेशें खावन चिवून उडोवचें न्हिसतना तें सगळो दीस तूं साबून तर रावशी जाल्यार तुजें इंजीन ऑनूच उरता पूण इंजिनान कांय वचना हेच आमचो पेरस तुमकां कळटा जाल्यार चिंता ह्या विशयांत जाल्यार तुमकां मती चड उजवाडयता तर आज आमी ह्या जेवणाचें करता आसतना एक आमी मतीन धरया एक डिसिप्लीन आमच्या जेवणाचो टायम आमी सांबाळया उट्ट जेविना जाल्यार व्हडलें जेवतना तूं टायमार जेव तुजें जेवण तुजी भलायकी बरी उरता आनी हें नाका जालें आमी सगळो दीस आमचें तोंड साबून रावल्यार तांतू आमची भलायकी बरी भरसना कित्याक आमच्या पोटांत चड एसिडिटी जावन परत्यान आमी डॉक्टरा कशें वचचें पडटा तर मरी माय आमकां एक आपोवणें दिता तिचे कुटुंबांत ही सांगात जेवण ह्या जेवणा द्वारे चड आनी चड आनी प्रत्येक जावन मोती मायचे फेस्त आमी करता आसतना वो संभ्रम आमी संभ्रमता आसतना असो संभ्रम सदां थोडे पटी आमी सांगात जेवंक प्रयत्न करया आनी जेजू आमचे संगी आसा म्हणल्यार उडास दवरया आनी तसो जेजू आमकां चड तरांचें बरेंपण करून दिवन मागोवन आनी तोच मदीं आदार मागोवन आमी सदां जियोंक प्रयत्न करया संतोश बरी जिवीत आमीन. काणिको घेऊन आमी आयल्या बापा ओपून दिता त्यो तुका भक्तीपणा सो करतो बापा स्वीकार तूं करे बापा उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता गे बापा काणिको गे बापा काणिको म्हणजे मगच्यान आमी पेटींचे बलिदान सपद्यता मानता तसले जावन मागात देवा आमच्या सुखींच्या बापा मनीस जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान अंकुवार मागीर जल्म घेतना तिच्या अंकुवारपण विबाडूंक ना पूण विचित्रान ते पवित्र केले आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्या पातकांनी निवारून तो पवित्र करूं आनी अशी आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस पाव तुमचे सवय आसूं आमची खाल जावं बारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन मसुया सर्वेस्पराम पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजपवान म्हणून वळखून आमी तुका दिन वसून फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बघेन आमकां मनीसा भक्तीन आमी आज उडास करता आनी तिचे दिन वसूनचे गीत गावून तुजी कणवळे आमी वाकणटा
शेकान शेक पृथ्वीचे कितली वर्ती तुजी विस्मिता सर काळी मनशां थंय आतली अपारमी तुजी दयाळाय तुजे ल्हानवी सकनीचे कापकोची तुवें नदर घाली आनी असो सिडवणदार मनशाक कुळ आसो तुजो पोत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तेचे वरी आमकां फावो जालो ताचे वदेशी देवदूतांचो दरबार संतोशान तुका वाखणटा सरकार आनी तांचे वाखणीक आमची थाळे मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस पावतो सरकारी संसार बलदच्या वैभवान उंचगीत तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे तत्काळचे उंचगीत तुकाचे बाप्पा करस तुम पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या अपवित्रात्म्या धाडून देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगत आपल्याच कुशीन कस म्हणून सत्संगाच्या आदी तुवें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हांव तुमी जमेत घेयात आनी कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची चेसपुरी जेवण जाता ताणें खास घेतली तुका व्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेत घेयात आनी हांतले पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी ससणी करचें ही रगत पतकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेत मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उदसाक करात भवत जगत पगतया सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनः जीवन पो आम्ही बगरता तुझ्या एरिया सौम्या जेसू आम्ही अद्रेका बाप्पा जुच्या माणसांनी पुन्हा जीवनपण समी भक्तीपणी उडास करता आणि व जिवीत असं उंडो आणि सडनची का समर्पिता तुझ्या मुखार येऊन तुझी सेवा करून आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जशी कुडाक असेल त्याला आम्हा समेस्तांक पवित्रात्मा एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाप्पा पिटर पॉल आमच्या गवळी बाप्पा आणि सगळे याजके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवचो दोरो मेल्यान ते आमच्या भाव भयणींची काकळूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत अंतरलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती बागेवन जुजे तिचो पती बागेवन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tiaz Jesu वरवीं त्याच संगता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एक पुनान सपद वेदाल बापा सवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन जसं शिकल्या मागण्यांद्वारे देवाक मुखान बाप्पा म्हण उलो मारूया आमच्या बाप्पा सगींच्या जिना भुमी जाव तुझे राज आमकां येव खुशी सुखा जाता तशी सुंदरांचा आमचो फोटो ग्रास आमकां दी आनी मेळिल्ल्या तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणें दिवं नाका कोण वाडतले सरेस्परास वाटेंतली आमकां निवाद आयकुया जिवितांत सवस्काय आमकां दी सगळींचे बाग आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताचे नेम बरोसच्या तेलांक आमकां तुजे उदक कुने सर पातकांते सटय आनी सर आकांतांतले वाटय कित्याक रसोटी पदवेने महिमा तुझे ससनाच्या ससना
सुम्या जेजू क्रिस्तातून तेच्या दोन तामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण त्या पयसुबीच्या भावा तेचे दिश्ट घाल आनी तेजे कुशेपण शांती दी कोटा संभाळ तुजे त्या राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां खाव तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेका शांती पाठवया शांती देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची कापूत कर देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया वजन जिजू देवाची शिडी संसाराचे पाप करता ती या शिडीच्या जेवणाक आपण लभलेली आम्ही सुभागी या दिवचे म्हाका फबना पुण्यत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली कुर्रगत आमकां ससनाच्या जिविता पावो मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन. दुर्बळ्या काळजान मोच्या प्रार्थया कणुळ्या बाप्पा बगेन आमकां आमरीक आमी आजमान दितना तुवें आमकां सगळ्यांच्या जेवणांत दादोशीक केलाय देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मागताव ते संवकार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्या सोडूनदाराची भक्तपणी साखरे करून आमकां कृपा दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सर्वेस पाव तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोपोत वेदाव देव बापूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार कार्मेल सभेचे नवेन हे बगेन हांव ख्वारी माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकणटा आपणाकच चरणदास म्हूण लेखिल्ल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताच्या आवय जावन विंचली जेजून तिच्या पुतान कुसारून काडटना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुड्यार माटवशांनी तुका तांची आवय आनी शरदीन मानून घेतली घरच्या कांदेवळा तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवले सर्गीच्या वैभवा दैवीक मये कोण ना तुजे परी बळे मये कथनातले आंकवारी दरा पाव काही दर्या सुकरा म्हण परतले आनी तूं तांकां पावली आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ फातेनी
आनी ती भरोशान तुजे शिशी आमी येता आनी आमचे सर गजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. प्रत्येक जावन नव्या काजारी जोड्यांक आमी जेजू समर्पीत करया आनी मरिया मायेचो आदार मागुया. काना शारांत कितें बरें उणें पडलें तिणें तिच्या पुता लागीं मागोवन धाडलें ते सर ह्या काजारी जोड्यांक कितें उणेंपण आसा जर तिच्या पुता लागीं मागोवन धाडून प्रत्येक तर आमी मागुया. सांगता म्हणया उदासकर ए बोदयाळी अंकवारी मरिये तुज्या आस्या दवरलो तुजो आदार मागलो तुजे मदेचो धरलो कोणपणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातळीन देर कान घेवन तुजे कडेन धांवून येता. अंकवारीचे अंकवारी मुजे माये तुजे कडेन येता पातक्यांनी कंतीस तुजे मुखार रावता. मुनी जाल्यार देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कुटपण बरोले समधीचे संगता आश्रय तो सदैव आनी सदैव फॉज गोष्टी जेजू Pagindi Maria, Devacciame, Ama Papianga, Vinadikar, Ataniam, Chavana, Chavala, Amen. कर्मेलाचे सुंदर राणीये Amasot Vinadikar. नमान मरिये कुटपण बरोले समधीचे संगता आश्रय तो सदैव सदैव फॉज गोष्टी जेजू Pagindi Maria, Devacciame, Ama Papianga, Vinadikar, Ataniam, Chavana, Chavala, Amen. कर्मेलाचे सुंदर राणीये Amasot Vinadikar. नमान मरिये कुटपण बरोले समधीचे संगता आश्रय तो सदैव सदैव फॉज गोष्टी जेजू Pagindi Maria, Devacciame, Ama Papianga, Vinadikar, Ataniam, Chavana, Chavala, Amen. कर्मेलाचे सुंदर राणीये Amasot Vinadikar. अर्घा प्राचन ए भगिनी मरिये कार्मेल राणीये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्घां दिता. व्हडा पातयेन तुजी बेंतीन गेल्या सर्वांक आनवरांतली वायटा विघ्नांतली तुवें राखल्याय देखून आनी आमच्या सर गजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून आमी तुका दिन बसता. ह्या घडी आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे टिवी जियोंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदां तुज्या पुता विश्वासी रावून सगळ्यांच्या सुखा पावोवंक आमकां फावो करून मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. वडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारुकाची लागीं सरया तिच्या मोगार वाटती आमकां भरवशाची. केदे वर्ते बाग मोरेचे प्रस्तुत जावचे आपल्या देवा आवय तरी अवकार आमचे सबे सांच्याक देख सांसोकच्या. वडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारुकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाडती आमकां भरवशाची. मोगाळ पुता सोवे आमकां मरिया शिवा देव आमकां. बेगीन गुसाचे करूया नेर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले आमचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.